आम्ही गेले एक वर्स जालें पळयता की ज्यो बिल्डिंग्स आसा खास करून कला अकादमी हे लिकेज जाताना आमी पळयलेले आसा. त्या उपरांत आयज आमी आसा ते म्हणल्यार पणजी 18 जून रोडाचेर हांगासर गोवा फार्मासी कॉलेज. गोवा फार्मासी कॉलेज आयज सकाळी जे रूफ आसा थंयसरल्यान उदक पावस पडल्या उपरांत उदक लिकेज जावपाक लागलें आनी मोठ्या प्रमाणात उदक येयल्या कारणान सकयल जे फ्लोरींग आहा ते सगळे उदकूच थंय भरलेलें. सो अशा तरेची पणजेंत खुबश्यो बिल्डिंग आहा थंयसर अशे तरेन लिकेज जाता. बट ही फार्मासी कॉलेज आहा थंय पळयत जाल्यार वयर ताडपत्री घातल्या ती ताडपत्री पासून ती सगळी पिंजलेली आसा. त्या भायर हे पत्रे आसा ते चडशे पत्रे फुटलेले आसा. मदीं मदीं तांकां होल आसा ताका लागून मोठ्या प्रमाणात लिकेजीस जाता आनी हांगासर भुरगीं शिकता. ताका लागून हे जे आसा ही कॉलेज आहा ती बेगीतल्या बेगीन रिपेरींग करपाची गरज आहा. कारण हांगासर भुरगीं शिकता आनी तांकां भुरग्यांक अशे तरेन पावस आतांच सुरू जाला आनी अशा तरेन तांकां फुडले 6 म्हयने पावसाचे काडपा जाता. ताका लागून बेगीतल्या बेगीन PWD हाची रिपेरींग करपाची गरज आसा. स्टुडंटा खातीर पणजेच्यान सुपेश रावत. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.